देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. आयज ह्या कुशालकायेच्या दिसाक तुमकां येवकार आनी शाबासकी. जें तुमी तुमचीं घरां सोडून चिंतून येयलोलीं आमी हिंगा कपेलांत वेतांव म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या बांयचे कपेलांत तुमी पावलीं. वय ना काय आजून वाटेर आहात? काय थोडीं म्हापशां पावलीं? सगलीं चिंतलोले ते भाशेन पावलीं? सगलीं वय म्हणोनात, थोडीं म्हाका दिसता चुकोन पावल्यान. आं थोड्यांच्या तोंडाचेर बरो आंसो ना असो पावल्यान म्हूण. थोडीं दुखांत आहात. सगलीं हुशाल आहात? जें कितें तुमी सकाळीं उठोन चिंतलोलें तें जालां आतां? व्हेरी गुड. घोडये थोड्यांनी काल चिंतलोलें आसतलें, घोडये जायते जाणांनी पयलें आदीं फुडें प्लॅन केल्लें, थोड्यांनी घोडये अकस्मात चिंतलें आसतलें. पूण जें कितें चिंतलोलें तें आयज जालें. तुमी हिंगा बसोन आहात, थोडीं उबीं आहात. वय ना तेच भाशेन जें तुमी कितें मागोंक येयल्यांत तेंय मेवलें म्हूण तुमच्यांनी स्वत मानूंक जाता. जे भाशेन तुमी सकाळीं भायर सरलोलीं हें कपेल दिश्टी पडोन आहलें. दिश्टी पडटालें घरासान? दिश्टी पडोना त्या जाग्यार तुमकां वसोंक जाय आहलें, थंय तुमी पावलीं. वय ना तेच भाशेन तुमी कितें तरी मागोंक येयल्यांत तें तुमकां दिश्टी पडोना. वय ना घोडये भुरग्यांचें बरेंपण, घोडये भुरग्यांचें काजार, घोडये भुरग्यांचें रिजल्ट, घोडये बरी भलायकी, दुयेंस दिश्टी पडटा, दोतोरांचे रिपोर्ट दिश्टी पडटात. बरी भलायकी दिश्टी पडोना. पूण तुमकां खात्री आसूंक जाय आतां दिश्टी पडोना त्यो वस्तू खऱ्यांनीच जातात. जें कितें बरें चिंतता तें जाता, तेच भाशेन वायटूय चिंतता तेंय जाता. तूं तुजें बरें चिंतता जाल्यार आयज तें जालें, तें तुका मेवलें म्हूण खात्री दवर. ही बरी खबर. आनी सान फ्रांसीस शायर आमचो गोंयचो साहेब 482 वर्सां जालीं ह्या जाग्यार भितर सरलो आयच्या दिसाक. आनी आमी सगल्यांक देवान वेंचून काडल्यान हो आयचो दीस उगडास करपाक भावार्थ आमच्या इंडियेच्या देशांत आनी खेरीत भाशेन सान फ्रांसीस शायराच्या उद्देशी आमकां गोंयच्या शारांत मेवलो. ना जाल्यार चिंतुया आमी खंय आसतलीं आसलीं आयज. सगलें चलतालें पूण सान फ्रांसीस शायर येयलो भावार्थ घेवन. आनी आमी कोणाची कसलीं मनशां म्हणटात? आमचो भावार्थ कोणाचो? सान फ्रांसीस शायराचो. कित्याक लागून म्हणटात? कित्याक सान फ्रांसीस शायर भावार्थ घेवन येयलो. तेन्ना कंप्युटर आसोंक नासले, गोंयां हूंय पडटा, इंडिया पडटा, इतलें आमकां आतां इजी मॅप्स घातले पावले. आमकां शिकोवप जालां आनी आमकां सगलें खबर आहा. पुर्तुगाल आहा, UK आहा, फ्रांस आहा, दुबय आहा, कुवेट आहा, सगल्यांक आतां इजी. कित्याक कोण ना कोण सांगता. तेन्ना तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन बरोवन भायर सरोन येयलो, दिश्टी पडोना त्या जाग्यार. आनी तेका 400 वर्सां पयलीं येयलें तेन्ना आमी दिश्टी पडटालीं? ना, आमी दिश्टी पडोनासलीं. पूण ज्यो बियो तेणें आमच्या शेपाय शेमायच्या भितर रोयलोल्यो त्यो आयज किल्लोन येयल्यो. जे भाशेन जायते माड 100 वर्सां, थोड्यांक 50 वर्सांचे माड जे आमच्या मायन पायन शेपायन शेमायन रोयलोले. हे दिसांनी बरे बरे आंबे जातात. आदले आंब्याचीं झाडां तीं. पूण तें पीक चालूच आहा. त्या पिकाच्यो पारयो येवन आमी किल्लायन काडल्यो आनी दुसरे आनीक बारीक आंबे तयार जाले. तेच भाशेन आयज आमी हो भावार्थ जो आदीं 482 वर्सां पयलीं सान फ्रांसीस शायरा उद्देशी जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक तो येयलोलो, तोच भावार्थ आयज आमचे भितर आहा. पूण आमी कितें परगट कोत्ता तें गरजेचें. आमचे भितर जेजूचो मोग किल्लोन येयला जाल्यार तो जेजूचो मोग दिश्टी पडटलो फळांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या कुरण्यांनी. आयज एक पयल्या वाचपांत एक स्टोरी आहा, लिडिया म्हूण. तिका देवान सोयेक दिलो भाग्यवंत पावलो उद्देशी आयकोपाक देवाचें उतर. आनी तिचें काळीज बदल्लें. आनी ते स्टोरीन कितें म्हणलें?
तिचें काळीज उगडलें, सुमयान तिचें काळीज उगडलें. आयज आमचें तर काळीज बंद आहा जाल्यार सुमी येयला ह्या मिसाच्या बलिदानाक. आयज तो आमचें काळीज उक्तें करूंक सोदता. आमच्या काळजांत कितें भरलोलें आसा, कसलो कचरो आहा. एक एक पावटी गाडयो स्टार्ट जायनात, मोटरसायकल्यो वचपाच्या वक्ताचेर स्टार्ट जायनात. मागीर थोडे सांगतात कचरो भरला दिसता, कचरो भरला. आतां ताका लागून इलेक्ट्रीक बायक चालू केल्ल्यात, इलेक्ट्रीक गाडयो सडसडीत चालू जातात. नाल्यार ते भाशेन आमच्याय जिवितांत, आमच्याय चिंतनांनी, आमच्याय काळजांनी कचरो भरलेलो आहा. आनी त्या कचऱ्याक लागून जेजूचो सुमयाक आमचें जिवीत उगडापें, काळीज उगडापें करूंक मेळना. आयज आमचें काळीज उगडें करुया, सुमयाक येवकार दिवया आमच्या जिवितांत. आनी हे भाशेन कितें जातलें, तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिलो. आमकांय आमी पवित्र स्नान घेतलां धाकटे आसतना, पूण दर एका मिसाच्या बलिदानार एक सोयेग आमची काळजां उदकीं करपाक आनी परतून पवित्र आत्म्यान भरपाक. नाल्यार एक मुडोप आहा, खूंय गेलोलो, खूंय ना, कितें हाडलां, कांय ना. आयज तर आमी हिंगा येयल्यांत सान फ्रांसिस शाराच्या कपेलांत. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा जेन्ना तो हिंगा पांयो तेणें दवरलेलो गोंयच्या शारांत, आयच्या दिसा आमची काळजां उदकीं करून पवित्र आत्म्यान भरोवन आमची सगळीच भास, आमचो स्वभाव, आमची उतरां बदलूंक जाय. आमचें जिवीत सान फ्रांसिस शाराच्या भाशेन जावंक जाय. आमी दर दिसा फादर मेवता तेन्ना, ब्रदर मेवता तेन्ना आमी भासाभास कोत्ता. इतलो लोक गोंयच्या शारांत गोंयच्या सायबाशी कित्याक येता? जायतीं जाणां पळोवपाक येतात, भोंवडेकारां म्हणटात तांकां. आनी जायतीं जाणां पिलग्रिम्स जीं भोक्तीन येतात सान फ्रांसिस शाराच्या मोगाक लागून. पूण सगळीं कितें कोत्तात, कित्याक लागून येतात तीं? कितें म्हूण आयज आमी कित्याक लागून येयल्यांत? आमी कित्याक लागून येयल्यांत? मागोंक येयल्यांत. वय ना, वय ना. आमी चडशीं भोक्तीवंत आहात तीं मागोंकूच येतात. आमी फादराशी भासाभास कोत्ताले आनी फादरूय म्हणटालो, कितलो लोक सान फ्रांसिस शाराकशी आयकोंक येता काय? आयज आमी मिसाचें बलिदानाक वांटो घेवपाक येयल्यांत. थोडीं जाणांक कोणाक खबर आहा तीं देवाचें उतर आयकोंक येयल्यांत. कितलीं जाणां सान फ्रांसिस शार उलोवंक सोदता, जावं मेल्लीं जावं जिवीं, आमी सगळीं देवाचीं. म्हणटकूच सान फ्रांसिस मेला जायत, सायबीण माय मेल्या जायत, वो सांत आंतोन मेला जायत, पूण आमी सगळीं जिवीं. कित्याक आमी देवाचीं. आनी आमी जिवीं आसात तीं मेल्लीं आमचेशी उलोवंक सोदतात. पूण आमी कितें करतात, तांकां उलोवंक दिनात. कित्याक फकत आमचेशी पोटल्यो आहात त्यो उटक्यो करून उलोवपाच्यो. आमच्या घराब्याच्यो पोटल्यो, त्रासाच्यो पोटल्यो, कश्टांच्यो पोटल्यो, दुयेंसाच्यो पोटल्यो, त्योच उगडून घेवन भोंवत आहात हिंगासान थिंगा. पूण सान फ्रांसिस शारान आयज आमकां आपयल्यांत उलोवंक. तो आमकां उलोवंक दाखोवंक सोदता. कित्याक लागून तूं आपूण हिंगा येयलो? तो आपले फामिलीच्यो खबरो घेवन येयलो, आपल्या कश्टांच्यो खबरो घेवन येयलो, काय जेजूच्या कश्टांच्यो, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्यो खबरो घेवन येयलो? कसल्यो खबरो घेवन येयलो सांगात? आपले फामिलीच्यो? कोणाच्यो? जेजूच्यो. जरी तर तो स्पेनांत सान देसांनी भोंवून तर हिंगा येयलो जेजूच्यो खबरो परगट करपाक, आयज आमी कोणाच्यो खबरो परगट करूंक जाय? आनी आमी कोणाच्यो खबरो परगट कोत्ता? आमच्या भुरग्यां बाळांच्यो, आमच्या शेजाऱ्यांच्यो, आमच्या गोच्च्यांच्यो, आमच्या दुयेंसांच्यो. आयज सान हो सोयेक घेवया. आमचें सगळेंच आयज काळीज उदकें करुया, पवित्र आत्म्यान भरुया. जे भाशेन ती लिडिया ओस्तोरी पवित्र आत्मो घेतलो तेणी, आनी ते पवित्र आत्मो घेवन कितें सांगलें तिणें? ती भावार्थान बोल्ली आनी तिणें म्हणलें आमगेर रावूंक येयात. भाग्यवंत पावलूक आनी
हेरांक सांगलें आमगेर रावूंक यात. आमी असल्या वस्तुऱ्यां पासत आयज देवाक आर्गां दिवया. सान फ्रांसीस शावेऱ्याच्याय टायमार असल्यो वस्तुऱ्यो जरूर आसतल्यो. जेणी सान फ्रांसीस शार येयला तेन्ना आपयलें आसतलें ताका, यो आमगेर राव. कित्याक जेन्ना तो देवाचें उतर उलयतालो, पवित्र आत्मो येतालो, तेन्ना चडश्यो वस्तुऱ्यांची काळजां आमच्या दादले मातशे धारून वस्तुऱ्यो रोखड्योच देवाच्या मोगान पडटात. कित्याक ती देवाक आशेतात. ती एक आदारी, ती एक चाकरां कशी घरांत. म्हणटकच पवित्र आत्म्यांचे भाशेन एक चाकर, पवित्र आत्मा एक आदारी, तेच भाशेन वस्तुऱ्योय आदारी. रोखडीच वस्तुरीचेर पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना आदार दिवपाचें मन जालें. तुमी तुमचे इगोजेंत पाद्रीक जाय तो आदार करतात आसतली, शाबासकी तुमकां. फादराकूय जाय ते वस्तुऱ्यो आदार करूंक येतात. आनी असल्या वस्तुऱ्यां पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी असल्यो वस्तुऱ्यो अदीक अदीक जल्माक येवंक मागुया. कित्याक पवित्र सभा, जेजूचें राज, जेजूचें उतर परगटपाक असल्या वस्तुऱ्यांचो गरज. आनी जरी वस्तुऱ्यो थोड्यो दुसरे भाशेन आहात जाल्यार तेंचें हे दिसांनी आयच्या दिसा मन उजवाडावंक मागुया. आनी हेच भाशेन आदारी जावपाक सायबीण मांयचे भाशेन धांवी धांवी आदार करूंक एलिझाबेथाक धांवूं धांवी गेली ती. कित्याक तिका चाकराचें मन आसलें. आमी सगलीं आमचे सायबीण मांयचे भाशेन, सान फ्रांसीस जालो सायबीण मांयचे भाशेन धांवी धांवी तो स्पेनांत सावन तरेतरेच्या जाग्याचेर गेलो. कित्याक ताचें काळीज देवाच्या मोगान लासतालें. आमचें काळीज जें कितें तोंडांतल्यान भायर सोदता तें दाखोवन दिता आमच्या काळजांत कितें आसा तें. आयज सान आमचें काळीज देवाच्या मोगान बरोंक आमी मागुया. आमच्याय भुरग्यांचें काळीज देवाच्या मोगान भरपाक न्हय, संवसाराच्या वस्तूंच्या, संवसारी वस्तूंच्या मोगान बरोवंक न्हय. सो हें सान फ्रांसीस सांगूंक सोदता. जेन्ना आमी इचारतात तेन्ना तूं सांग रे, तूं उलय रे सान फ्रांसीस शायरा, गोंयच्या सायबा, तूं सांग आमकां आमी कितें करूंक जाय तें. तेन्ना तो म्हणटा, हांव मागों तुजे पासत तुजें काळीज म्हजे भाशेन जाल्ल्यार पुरो म्हूण. म्हजें काळीज मुगो देवाच्या मोगान लासतालें. हांव तुजें काळीज, तुज्या घराब्याच्या भुरग्यां बाळांचें काळीज देवाच्या मोगान लासपाक मागों तुमचे पासत, अशें म्हूण आयज सान फ्रांसीस शायर म्हणटा. आनीक एक सान फ्रांसीस शायर वस्त म्हणटा जें आमी डिस्कस करता. तो जेजूची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी गेलो. आमी कसली खबर घेवन आमच्या वाड्या वाड्यांनी भोंवता, गांव इश्टांक मेवता, कसल्यो चाडयो उलोवपाक, दुयेंसाच्यो पिडेच्यो दोतोरान कितें सांगलां तें उलोवपाक. आनी सान फ्रांसीस शायर म्हणटा, म्हजे भाशेन तुजी जीब, तुजें तोंड जेजूची खबर परगटूंक हांव मागणें करूं तुमचे पासत. तुमचीं भुरगीं देसा देसांनी लंडनाक, युकेक, वो पुर्तुगालाक, वो आयर्लंडाक, वो दुबय, कुवेट खूंय वयता थिंगा जेजूची बरी खबर परगटूंक हांव तेंचे पासत मागों आनी तुमचे पासत मागों. ह्यो व्हडल्यो दोन वस्तू ज्यो आमकां मागण्यांत मेवतात सान फ्रांसीस शायराच्या. कित्याक लागून ताका देवान हिंगा हाडलो. आयज आमचो क्रिस्तांव लोक उणो जाल्लो आहा गोंयांत. कित्याक आमची काळीज संवसाराच्या मोगान लासता आनी आमची जीब भलतेंच उलयता. आयज ह्या दिसा देवाशी खालतीकायेन मागुया. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमची चूक जाली. इतलीं वर्सां आमी ह्या भावार्थान वाडटा, पूण आमचो भावार्थ देवाच्या मोगान भरोंक ना, काळीज देवाच्या मोगान भरोंक ना. न्हय म्हूण आमची जीब जेजूच्यो खबरो उलयना. आमच्यो जिबो फकत आमच्योच खबरो. आमी थिंगाच हांव परतून परतून तो रगडो गुंडायतात ते भाशेन तो घुंवता घुंवता थिंगाच आहात. एक मिक्सर कसो. आयज आमी देवाक आमचें काळीज उतकें करुया. मिसाच्या बलिदानान पवित्र आत्मो आमच्या काळजान देतलो, देवाचो मोग घालतलो, देवाचो मोग ओतयतलो आनी आमचें काळीज देवाच्या मोगान बसतलें आनी आमची जिबेन देवा जेजूची बरी खबर परगट करूंक आमकां घोटाय दितले. हेंच आमी मागुया जेजू क्रिस्ताचे नांवें. आमेन.